बायपोल्स सध्या अनाउन्स जाला सो तुमचो कसो कितें रोल आसतलो जेन्ना बायपोल्स जाता सध्या ही मगो पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाची युती आसा आणि ही युती कंटिन्युएशन उरतली बायपोलाक जो उमेदवार भारतीय जनता पक्ष आमकां दिता ताजे बरोबर आमी रावप हें आमचें कर्तव्य आसा युतीचो धर्म आमी पाळपाक जाय आनी युतीच्या धर्माच्या माध्यमांतल्यान आमी मुखार वता पूर्णपणे थंय येवपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसता मेजॉरिटी कितले मेजॉरिटी हांव सांगूंक शकना तें एट दीस मोमेंट अजून आमी खूब दीस आसात आनी 5-6 दिसां हें आन्सर तुमकां मेळटलें काँग्रेस विल बीट अप काँग्रेस कॅन्डिडेट जो आसा तो आमच्या मगो पक्षाचो कॅन्डिडेट थंय गेला हांगा तिकीट मेळना म्हणून काम करतात तो त्या बद्दल पूण मगो पक्ष आनी भारतीय जनता पक्ष जेन्ना दोगूय एकठांय जाता तेन्ना कोणूच जिखूंक शकना अशें बरेपण एज ए मित्रत्वाचें नातें जें आसता तें वेगळें आनी पॉलिटिक्सांत बाकीच्यो